कांय दिसा फाटी दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान कुडचड्यार दिव्यांगां खातीर खासा दुचाकी दिल्ल्यो, मात अजून ह्यो गाडयो दिव्यांग लाभार्थ्यांक मेळ्ळ्यो नात। दुचाकी कंपनी म्हणटा MP फंडाचे पैसे तांकां अजून मेळ्ळे नात। दुसरे वटेन दिव्यांगांनी 9000 गाडयांचे इन्शुरन्स भरला। तातूंत दुचाकी कंपनी आणि खासदार दोगांयची गाळपणां आसात म्हण एका दिव्यांग लाभार्थ्याचो आरोप। ना सर, ते आमच्या हाती अजून पडलो नाही आणि तेणे आमकां बायक दिले म्हणल्यार कंपनी आमकां रिलीज करपाक रेडी ना म्हणटा। आमी थंय रजिस्ट्रेशन बी केलो आमी रजिस्ट्रेशन बी करून हाडलो आनी 13 सप्टेंबर हांवें रजिस्ट्रेशन केलोलें आनी तेका आतां चल जाल्यार ते म्हणटा आमी रिलीज करनाय म्हणटा। रिजन कितें सांगता? रिजन सांगता गव्हर्मेंटाक आमकां पयशे मेळ्ळो नाही म्हणटा। गव्हर्मेंट म्हणजे MP फंडांतले? MP फंडांतले आमकां पयशे मेळना, जे मेरेन पयशे मेळनाय ते मेरेन आमी बायक रिलीज करनाय म्हणटा। कितें तुजें कितें म्हणणें अशें? हांव म्हणटा तेंक तर पयशे मेळनाय जाल्यार ते आमकां इन्शुरन्स बी भरून पयशे बी आमी इन्शुरन्स बी भरले, आमकां तें पयशे भरपा लागले ते 9000 आमी भरले आनी RC बी करपा रजिस्ट्रेशन बी करपा लागले। आमी रजिस्ट्रेशन बी करून तेंका नंबर दिलो आनी बायका लागून चल जाल्यार ती म्हणटा आमी बायक आतां रिलीज करनाय। आमकां पयलीं पयशे जाय पयशे घेवपा जाय मागीर रजिस्ट्रेशन करपा लागलें आनी डिस्ट्रिब्युशन करपा जाय आसलें। पयलीं डिस्ट्रिब्यूट बी केलें तेमी आनी रजिस्ट्रेशन बी करपा लागलें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।